गोंयान हे राखणदार आणि जमीन राखलेली असत. हे राखणदार असा पण शिमे वयले हे आमचे पहिले देव. मागीर हांगासर येवन आमकां प्रवचन केला जायत रामाच्या बद्दल आणि कोणाच्या बद्दल, पण पहिले या सीमा वयले राखणदार जे आहा पळय हे राखणदाराक तर मानपाची आणि हिंदू राखणदारांची तर सेफगार्ड करपाची ताकद ना जाल्यार यांच्यानी बसपाची लायकी ना. काल ते पंचायत बॉडी जे बसला पळय बाबा रे, लक्षात घ्या. आता आमच्या जाणट्यांनी सांगून गेले जे जे राखणदाराच्या सीमेचेर उबे रावन दुर्व्यवसाय करताले आणि कितें कितें करताले पळय तांकां व्हरून माडार बसयताले हे आयकल्लें हांव. पण लक्षात घेयात, परत परत सांगूंक सोदतात जे ज्या मनशांनी या भुमीचेर पावल दवरले, भुमीचेर दुर्व्यवसाय केला पळय, जावं ते मोपा जाल्या उपरांत बीजेपीचे 3 आमदार, एक पॅरलायज, एक एटॅक, आणि हांव नांवां घेयना पूण अक्षरशः जाला कित्याक ते गाराणे लागलेले आसात. आणि आयज जेन्ना हे बारीक समाजाचेर काय आसना न्हू, हे संविधान, हे पुलीस, हे सगळें नासता, पण एक गजाल सांगता, हो राखणदार आहा पळय हो आमच्या वांगडा गोंयच्या गोंयकारांच्या वांगडा आसा. आणि आमी लक्षात घेयात, हे जे बसलेले पळय पंच मेंबर तांकां लक्ष परत परत याद करून दवरतात. मागीर रडा नाकात. तुमकां रोहन खंवटे मुखार काडटा आनी प्रेस कॉन्फरन्साक घेवपाक लायता म्हणून तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. देवाचे मात तरी चिता मरे. त्या वडाक तुमच्यो बायलो येवन थंयसर वडा पुर्णिमाक बांदता मरे थंयसर सूत. हा हे बांदता मरे थंयसर म्हणजे तुमकां तेंचे पडलेले ना. कितें करपाचो प्लॅनिंग येना? बीजेपी ऑफिसाक बांदपाचें? हा बीजेपी ऑफिसाक बांदपाची वडा पुर्णिमेक बांदपाचें बीजेपी ऑफिसाक वड्याचें हे. सो आज एक क्लियर कट कळटा प्रमोद सावंत हो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फक्त कटपुटल्यो जाल्लो आसा. आयज आपली मिनिस्ट्री सांबाळपाक तो थंयसर गेल्लो आहा. कापस्ता जावन अमित शाह विचारून दाखया, अरे बाबा अमित शाह कितें म्हणून सांग, आमकां जे संविधानान आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, तूं कितें उलयता काय म्हणून. आणि आमी असले लोकांक लक्षात घेयात, असले लोक जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक तुच्छ करतात, ताका रेस्पेक्ट दिनात, त्या मनशाक हांगासर कॅम्पेनिंग करपाक सुद्दां दिवपाचें ना. आमी काळे वावटे दाखयतले आनी ताका परतो धाडटले. आनी हें काम एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खुबशे स्टेटींनी केल्लें आहा. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतात, जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक बांदणारे लोक आयज ज्या भाशेन तेणी आमचो बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराचो इन्सल्ट केल्लो आसात, ह्या मनशाक रेस्पेक्ट दिवपाची गरज ना आनी डायरेक्ट उलोवपाची कापासतात दाखयात. आनी हांव लास्ट उलयता तुमकां जरी तर कितें घालपाक जाय न्हू डेफेमेशन, सरळ हा प्लीज ओपन चॅलेंज हा घाला. आनी लक्षात घेयात, घालतना कापासतात दुसऱ्याच्या नांवाचेर घालनाका. सीएमाक सांगूंक सोदता, सीएमओ ऑफिसांतल्यान डिफेमेशन घालपाक जाय, कितें घालपाक जाय डायरेक्ट घा. वी आर रेडी टू गेट अरेस्टेड, वी आर रेडी टू सिट इन द जेल. थँक्यू. हांव सुभाष केरकर. आयज आमच्या पार्लिमेंटान एक सेशन चल्लेलें आनी डिबेट चल्लेली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. आनी ह्या डिबेटीन जो आमच्या गोंयचो गृहमंत्री, होम मिनिस्टर, ह्या देशाचो आमचो होम मिनिस्टर अमित शाह, जो एक टायमाचो तडीपार, तेका एक म्हणजे व्हडल्या आरोपान तडीपार केल्लो आसा, तेजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे आरोप आसा. एक आमचो जो जज लोहिया हो एक जज आसा, तेज्या जजच्या जी डेथ जाली तेज्या कॉन्स्पिरसी मागे तेजें नांव आसा. हे सगळें उघड आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. तो असो मनीस, हेका आयज आमच्या देशाचो होम मिनिस्टर जावपाची जी संदी मेळ्ळी, जो तो होम मिनिस्टर जालो, तो केवळ आनी केवळ ह्या संविधानाक लागून जालो हेजी ताका विसर पडली. कारण जर संविधान नसलें जाल्यार ह्या देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्दां पंतप्रधान जावंक शकनासलो. कारण तेजेर सुद्दां अशेंच ह्या गोद्रा प्रकरणाचे एक म्हणजे मोठे क्रिमिनल ऑफेन्स तेजेर सुद्दां आसले. अमित शहाचेर तर डायरेक्ट तेजेर क्रिमिनल ऑफेन्स आसले. पण आमची एक लोकशाही आसा आनी लोकशाहीक लागून आमी कोणें आमचे जे गुन्हे आसा ते डिक्लेअर जायना पर्यंत आमी गुन्हेगार जायना. आनी हो आमकां अधिकार संविधानान दिला. आनी त्या अधिकारासून आयज नरेंद्र मोदी, अमित शाह आनी बरेच तेंचे अशे लोक तेतून ते
गिरीराज आणि कोण हेंचे असे म्हणजे महिलांचेर अत्याचार केल्ले सुद्धा जे लोक आसा ते सुद्धा आयज ह्या संविधानाक लागून थंय मिनिस्ट्रीन बसला आणि आपले म्हणजे मोठे एन्जॉय करता आणि तेजो तांकां विसर पडला आणि तो म्हणटा की आयज जर समजात एक फॅशन येयला म्हणटा तो की बाबासाहेब आंबेडकर म्हणपाची एक फॅशन जाला अशें तो म्हणटा आणि तेच तुम्ही जर देवाचें नांव घेतलें जाल्यार तुमकां 7 जन्मांक पुण्य मेळटलें म्हणटा तो. सो म्हाका तेका विचारपाचें आसा ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आयज आमच्या संपूर्ण गोंयच्या जनतेच्या वतीन की तो खंयचो जो देव आसा जो आमकां 7 जन्मांक पुण्य दितलो तो तेणे प्लीज डिक्लेअर करचो. कारण आमकां खबर आसा की ह्या देशाचे 5000 वर्सां पर्यंत सुद्धा ह्या देशाचेर सगळ्या अत्याचार जाले. खंयचोच देव येवंक ना आमकां भायर काडपाक. आमचेर कोणी हे केले हांगासर आमकां गांवकुसा भायर दवरले, देवळां भायर दवरले, अनटचेबल्स केले, सगळे केले. नो सिंगल गॉड हॅज कम टू रिलीव अस. 5000 वर्सांनी एक असो मनीस ह्या धर्तीचेर जन्माक येयलो, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर. तेणे एक पेन हातीन घेतले आणि ह्या देशाचो संपूर्ण इतिहास बदललो. हेचे दुःख आयज ह्या मनुवादी लोकांक, बीजेपीच्या लोकांक, RSSच्या लोकांक दुखता आणि तेका लागून ते परत परत बाबासाहेबाचेर वार करता. कारण तांकां खबर आसा की ह्या देशातलो एकमेव विचार बाबासाहेब इज नॉट अ पर्सन. तो एक जावन विचार आसा, ती एक जावन मुवमेंट आसा, तो एक जावन आमच्या जिवनाचो जगपाचो संदेश आसा. तो संदेश तांकां दिवपाचो ना, तो विचार तांकां मारपाचो आसा आणि तेका लागून ते परत बाबासाहेबाचेर वायट उलयतात. आयज कॅनडा सारख्या एका प्रेसिडेंटाचे त्यांच्या पार्लिमेंटान बाबासाहेब इज अ वर्ल्ड ग्लोबल लीडर, एक सगळ्या संवसाराचो तो लीडर अशें म्हणून जर आयज आमचे प्रत्येक अमेरिका तेजो व्हडलो स्टॅच्यू उबो करता. चायनान आयज सगळ्यात मोठो स्टॅच्यूचें काम चल्लां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें. मागीर इंग्लंडाक बाबासाहेबाचे केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी इंग्लंडाक बाबासाहेबाचे स्टॅच्यू. ह्या सगळ्या संपूर्ण आयज जगान जर बाबासाहेबाक स्विकारलो जाल्यार तूं तडीपार कोण लागता? तुजे कितें व्हॅल्यू आहा? तुम्ही इंडिया क्रॉस करा आणि पळया तुमकां कोण वळखता. तुमचे जे लिडर आसा ज्यांच्यांनी बाबासाहेबा बद्दल, नेहरू बद्दल आणि कोणा बद्दल आमचे जे फ्रीडम स्ट्रगलचे जे लोक आसा त्यांच्या बद्दल विश पेल्ले. तुमचे मागीर ते गोलवळकर असो, श्यामा प्रसाद असो आणि कोण असो, तांकां ही जर इंडियाची बॉर्डर क्रॉस केली जाल्यार कोण वळखता तांकां? सांगा तुम्ही. कारण आयज बाबासाहेब इज अ ग्लोबल हिरो, इज अ ग्लोबल लीडर. एवरी कंट्री इज एक्सेप्टिंग हिम. आणि आयज तूं तडीपार मनीस तेजे नाव घेऊ नका म्हणटा ही तुका म्हणजे ही खेदाची गोष्ट आणि तेजो आमी निषेध करता. आणि तेका लागून हांव सांगूंक सोदता की संपूर्ण आमच्या गोंयच्या जनतेक सुद्दां आनी संपूर्ण देशभरात की हे तडीपारान म्हणटा ते बेगींतल्या बेगीन ह्या होम मिनिस्ट्रीचो राजिनामो दिवचो आनी घरा बसचे अशें हांव तेका सांगता. आणि जर समजा तो जर फाल्यां हेका जर बीजेपी जर तेका राजिनामो दिना जाल्यार येणारे संपूर्ण ह्या देशातल्या राज्यांनी किंवा सेंट्रलाक बीजेपीक स्वताचो सरकार गमोवचो पडटलो. इतलें हांव तुमकां गॅरंटेड सांगून म्हाजी 2 उतरां थांबयता. फाटी शिवाजीचे नाव घेतले FIR करतले, शिवाजीचे नाव घेतलेले FIR जाल्ले. आमी कंप्लेन करपाचे ती कंप्लेन करतले. पूण तुमकां एक गजाल सांगता तुमकां. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही कंप्लेनी कितल्यो घेता ते म्हाका सांगचे हेंच्यांनी. हे डिपार्टमेंट तुमकां खबर आहा गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय आहा ते. DGP खंय आहा तो तांकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो ह्यो कंप्लेनी कागदाचे पेपर जे आहा पळय ते तेंच्यांनी आतां डस्टबिनान उडोवपाक लागलेले आसा. कांय एक्शन बीन जायना. तांकां जर चेंजीस दाखोवपाक जाय न्हू जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमाचेर आमी चेंजीस करून दाखयले. ज्या भाशेन सावथ गोवा आमी चेंजीस करून दाखयला त्या भाशेन बारीक इलेक्शनान तांकां घरा बसोवपाचें. आनी हेच म्हाका दिसता परिवर्तन जे आहा पळय डेमोक्रेसी सेव्ह करपाक लागून जावपाचें शकता. आता आम कम इन सॉलिडरी इन रिगार्ड्स टू द स्टेटमेंट जे अमित शाहन केला विच इज अनएक्सेप्टेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड.
And as an individual, it has hurt the sentiments of not only our Indians, but everyone. हांव म्हणूंक सोदतां हें स्टेटमेंट कोचनी पळयलें. He himself is a leader. He should have set an example to the rest of the leaders. आतां he being a tall leader, तेणें चिंतपाची ही गोश्ट स्टेटमेंट कोचनी